कुटुंबिक संसमल्याव आमी घरा देवाच्या उंडोवान रूपांतर करून कुडीन क्रिस्ताच्या भक्तीन उर्बे लायल्याव आमी जेवणाक सोम्याचे सुत एक मोठ्या बांदान मोगाच्या सोम्याचे जेवण अर्घ बलिदान सर्गीचे पवित्रकार दिता समाधान सोम्याचे बापाचे पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. आमच्या सुम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एक फोट तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसो. मोगाच्यानो आज इगर सुमाता फिलिप आणि जाकोब ह्या दोन अपोस्तलांची परब आचरण करता. सांगता सायच्या वांजेलान जेजू ख्रिस्त ताच्या शिसांक दाखयता तसो जावन आसा वाट सत आनी जिवीत. ह्याच जिवीत दिवच्या देवाती आज आमी आयल्या. हे मिसाचे बलिदान बडयत आसतना त्याच जेजू क्रिस्ताक आमी उंड्या रुपार आमी सेवता आनी तसो जिवीत आमच्या भितर आमच्या आत्मीक पोशण जावन आमच्या भितर येता. ह्या वेळार मागया आमी आमची सर पातकां जेजूच्या मुखार दवरया. बोगसाण आमी मागया नितळ आनी निर्मळ काळजान आयचे मिसाचे बलिदान भेटोवंक आमकांच आमी आयती करया. हांव पातकी सरपंचदार देवाक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्यांव विचारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान विचारून वायट धरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोड अपराध. ह्या बसोत म्हगे सदां संवकार मुरयेक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनातीकारा म्हणून प्रार्थना मागता. सर पदवीदार देव आमची काकूत करून आनी आमची पातकां बोगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावो. सोम्या काकूत कर, सोम्या काकूत कर. क्रिस्ता काकूत जेजू क्रिस्ता बापाच्या एकल्याच पुता सोम्या देवा देवाचे शेळये तू संसाराचे पाप करताय आमचे काकूत कर. तू बापाच्या उजव्यार बसलाय आमचे मागणे आयकून घे. कित्याक पवित्र आत्म्या संगती देवा बापाचे महिमेन जेजू क्रिस्ता एकलोच पवित्र एकलोच ईश्वर तू एकलोच परमेश्वर. आमेन. प्रार्थुया. सर्वेस्परा कणवळ्या बापा जेजू खातीर आपले रगत वरायिल्लें त्या तुज्या धर्मदुताबा घेवन फिलिपाची आनी जाकोबाची आज आमी परब समरमता. तांच्या मागण्याक कान दी आनी तुज्या पुताच्या कश्टा मरणांत आनी पुना जिवनपणांत आमकां वांटो दी. अशें तुका रुबरू पळोवंक ससनाक दादोशे जावंक आमकां फोव कर. आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं तो करो देव तुजे सवे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेत आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससनात. आमेन. सोमी जाकोबाक दिश्टीक पडलो. उपरांत हेर धर्मदुतांक. सान पावलान कोरिंतकारांक बरयल्ल्या पयल्या पत्रांतलें वाचप. भावानो, हांवें तुमकां परगट केल्ली सुवार्ता आतां हांव आमच्या उगडासाक हाडटां. ती तुमीच मानून घेतली ती तातूंत तुमी हातांय स्थिर आसात. हांवें परगट केल्ल्या तशीच तुमी ती सांबाळशात जाल्यार तिचे वरवीं तुमी तारण जोडतल्यात.
ना तर जाले तुमचें भावार्थ निर्फळ जातलो. हांवें मानून घेतलो तसोच तो प्रप्रथम म्हूण तुमकां दिलो तो संदेश हो. पवित्र पुस्तका प्रमाणे क्रिस्त आमचे पातकाप खातीर मेलो, ताका निकेपिलो आनी पवित्र पुस्तका प्रमाणे तिसरे दिसा तो पुनर्जीवन जालो. केफासाक आनी उपरांत 11 जाणांक तो दिश्टीक पडलो. उपरांत एकच पटी 500 भावापरा चड जाणांक तो दिश्टीक पडलो. ताचे मदले 16 जण अजून पर्यंत जिवंत आसात, पूण थोडे मरण पावल्यात. उपरांत तो जोकोबाक दिश्टीक पडलो आनी त्या नंतर सोमेस्त धर्मदूतांक. शेवटी म्हयने भरती जायनासतना जल्मल्या बरी म्हाकाय तो दिश्टीक पडलो. देवाचे उतर हें. देवाचे उपकार. ताचो वावर सगळ्या संवसाराक विस्तारला. ताचो वावर सगळ्या संवसाराक विस्तारला. अंतराळ देवाची महिमा वर्णिता, मळब ताचे हाताचो वावर परगडटा. एक दीस दुसऱ्या दिसाक ही गजल संगीत आसा. एक रात दुसरे रातीक ही खबर कळयत आसा. श्लोक. ताचो वावर सगळ्या सगळ्या संवसाराक विस्तारला. विस्तारला. शब्द ना उतर ना, ताचो ताळ्याचो आवाज आयकूंक येना. तरी ताचो ताळो प्रितुमेर शेकान शेक गाजता. ताचो संदेश संवसाराच्या सीमा पर्यंत पावता. श्लोक. ताचो वाव सगळ्या संवसाराक विस्तारला. आमी सगळे उद्गाराक उबी रावया. हांव वाट सत आनी जिवीत म्हणटा सोमी. पिलिपा, कोण म्हाका देखता ताणें बापाकच देखला. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसो. जुवाम परमणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वार्ता. महिमा तुका येसुम्या. त्यावेळी जेजून तोमसाक साप दिली, हांवूच वाट सत आनी जिवीत. म्हजे मरिफात गेल्ल्या शिवाय कोणाच्यानी बापा सरशी वचोंक जायना. तुमी म्हाका वळखतात देखून म्हज्या बापाक तुमी वळखतात, पूण ह्या फुडां तुमी ताका वळखतात आनी तुमी ताका पळयलां. तवळ फिलिपान ताज्या लागीं म्हळें, सोम्या, आमकां बाप दाखय, तितलेंच आमकां पुरो. ते तुमी सत मानना. न्हय जाल्यार ही कामां पळोवन पुणी सत माना. सतच हांव तुमकां सांगता, जो कोण म्हाका सत मानता तो हांव करता ती कामां करतलो. तितलेंच न्हय, ताज्याकी वर्ती कामां करतलो. कित्याक हांव बापा सरशी वेतां. बापाची महिमा पुता मरिफात परगड जावच्याक म्हजें नांवें तुमी कितें विचारल्यार तें हांव तुमकां दितलो. तुमी कितेंय म्हज्या नांवी मागशात जाल्यार हांव तुमकां दितलो. देवाचे उतार हे. वागणी तुका क्रिस्त.
हांव वाट सत आनी जिवीत. खंयच्या रितीर जेजू क्रिस्त वाट सत आनी जिवीत आमकां सर्वांक जाता. ताजेंच मास आनी रगत ताणें ताज्या शिसांक आनी आम्हा सर्वांक तो दिता. हर एका मिसा वेळार आमी ताका सेवतां आनी अशें जेजू क्रिस्तच जिवीत आम्हा सर्वांक जाता. सत सत केवल जेजू क्रिस्त मात्र जाणा, कित्याक तो सर्गींत हांव देवल्लो, सर्गींत हांव सर्व रचना ताणें रचल्ली. पदवी ताज्याच हातांत दिल्ली आनी आजुनी ताज्याच हातार आसा. त्या देखून कितें सत कितें वायट, कशी आसा सगळी संवसाराची अस्तित्व, आनी कसो आसा देव आनी देवाच्या विशयान जाणवाय केवल जेजू क्रिस्त मात्र दिवंक शकता, दुसरी कोणूच न्हय. कित्याक तो मात्र देवा बापाक जाणा. सर्गांत हांव देवल्लो एकलोच तो आनी अशें तो मात्र सर्गा विशयांत सांगूंक साध्य आसा आनी ताका मात्र कळीत आसा. तशें जेजू क्रिस्त आनी ताजी उतरां जावन आसात सत आनी जेजू क्रिस्त जावन आसा वाट. अशें जेजू क्रिस्त जावन आसा जिवीत. आनी ह्या निमती जेजू क्रिस्त शिकयता, जो कोण म्हजें नवें कितें जाल्यार बापा लागीं मागल्यार तो तुमकां दितलो. पूण हाजे पयलें तें कंडिशन जावन आसा, आमी देवाक पातये जाय, आमी जेजू क्रिस्ताक पातये जाय. जेजू क्रिस्त देवान धाडलेलो सोडून धर म्हणून पातये जाय. जर तरी असली शर्तां आमी मानून घेतल्यार आमी कितें मागता तें सर्व देव बाप ताज्या पुतान हांवें आम्हा सर्वांक तो दितलो म्हणून आमकां शिकयता. आयच्या मिसाच्या बलिदाना वेळार मागया आमी त्याच देवाक आमी सत मानता, त्याच देवा ती आमचो भावार्थ आमी विचारता. तसो देव आम्हा सर्वांक आशिर्वादांनी बरो म्हणून आमी मागया. बेटोनी कानिक बापा पुण्या वायनाची भक्तीन समर्पितावी कानिक मोगाची. कानिका संगी भेटयतावची नी आमची, स्वीकार करून पावन करची नी आमची. कृपादी जियोच्या जिनी मोगाची. म्हज्या भाव भयणीनो, म्हज्या तुमचें बलिदान सर पदुदारा देवा बापाक मानता दसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या बलिदान आपल्या मनाक आनी मेमेक आमचे नक्की पवित्र विचारवाक सर्वस्व म्हणून घे. प्रितीच्या बापा घेवन फिलीप आनी जाकोबांच्या परजेच्या समयेर आमी तुका वोपताव ती देणी तूं स्विकार कर. कश्टा दगद्यांक सांपडल्यांत ते आमच्या भाव भयणीची सेवा करूंक आमचो धर्म नितळ निर्मळ मनाची भक्ती जावंक दे. हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नावे. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो. तुमचे सवे आसो. आमचे काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परांतय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. वयशामी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर पदवेदार आनी ससनाच्या देवा, सर्व कळी आनी सर्व ते आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो काय दोनी तिसो आनी आमच्या फायद्याचो. तुजी पवित्र सभा पवित्र कायेचे कोणा जावन ह्या संवसारांत सदां उरच्याक आनी सर्गींची शिकवण सगळ्या मनशांक परगड करच्याक तुवें तीन धर्मदुतांच्या बुन्यादीचेर तीर आनी घट बांदून दवरलाय. देखून आतां विश्वासान आनी व्हडा मोगान निरंतरी आमी तुजें कीर्तन करता आनी सर्गींच्या दळबरा संगाती संतोषान तुजी स्तुती गायता. पवित्र 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 दळबरा सर्वेस्पर सर्व संसार भरला तुझ्या वैभवान. उंचगी तुकाचे जय. सर्वेस्पराचे नाव येता ताकाचे. उंचगी तुकाचे जय. बापा खरोसून तूं पवित्र, तुमचो सगळ्या पवित्रपणाची सर तुझ्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही दणी पवित्र कर म्हणून आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुमे जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच कुशेन कश्ट मरण सोसूंक वेच्या आदी
ताणें उंडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी सुमेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे बसून समर्पूंची. त्याच परेच्या वाणजतच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी सुमेस्त घेयात आनी हांतले पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची खाल्स, नव्याने ससणे कराराचे हे रगत पातकांच्या बक्षणे मेळच्याक तुमच्या बसोदने सुमेस्त मनशा बसो ते वारवतले. हे म्हज्या उगडासा करात. बावर्त सो गुड परगटुया. सुम्या जेजू तुझे मरण आम्ही समरमता. तुझे पुनर्जीवन पोन आम्ही परगटता. तुझ्या येण्या सुम्या जेजू आम्ही अद्रिता. बापा जेजूच्या मरणासाने पुन्हा जिवंतपणास आम्ही भक्तीपणे उडास करता आणि हो जिवीत सवंड आणि सोडवण्याचे काल्स तुका समर्पिता. तुझ्या मुखार येऊन आणि तुझी सेवा करूंक आमकां फोव केलें दुकान आमी तुका दिन वचता आणि जेजूची कूड आणि रगत सेवतेला आमी सुमेस्तां पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हणून आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्पर आख्या प्रिथ्वीचेर विस्तारले तुझ्या पवित्र सभेस उगडास कर आणि फ्रांसीस आमच्या बगेवन बापा आणि पीटर पौल आमच्या गवळी बापा आणि सगळे याजकी वर्गां बराबर तेका प्रिती मोगांत वाडय. पुन्हा जिवंतपणाचो बरोवसो दवरून मेल्यान ते आमच्या भाव भयणीचे काकूद कर. तांकां आनी तुजे इश्टगतीत मेल्ल्या सुमेस्तांक तुजे परजळीत मुखामळ पळोवंक फोव कर. आम्हा सुमेस्तांची दया कर म्हणून आमी मागता. ओंकार मुर्य देवाचे मये संगती बगेवन धरून दुतांनी सरुकाळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावंक आमकां फोव कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगाता त्याच जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सरपदवेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससनाक. आमेन. आमच्या सोडूंदराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयल्लें प्रार्थना दिर्घेवन म्हणोवया. आमच्या बापा सर्गेंच्या तुजें नांव पवित्र जावं. तुजें राज आमकां येवं. तुजे कुशे सरकार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडतो रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्या मुक्षिता तशी आमची पातकां भोगोस आनी आमकां काडलें पडोवन दिवं नाका पूण वायट विघ्नांतले आमकां निवार. सर्वेस्परासर वायटांतली आमकां निवार दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गींचे बागान आमच्या सोडून जेजू क्रिस्ताचे येणे बरोवशान एकतेल्यांक आमकां तुज्या उदारका कुर्तीन सर पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटय. तेरास्वती पदव्यानी महिमा तुझी ससनाच्या ससना. सुमे जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांमुळे तुमकां शांती दवरता. म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पण तुज्या पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुज्या खुशा प्रमाणे तिका शांती दियेन एकवटान सांबाळ. तुजी येताने राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक. सुम्याची शांती सदांकाल तुमचे सोव्या आसो. तुमचे सवय आसो. एकामेकाक शांती दियात. देवाची शेळी संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाची शेळी संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाची शेळी संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. हो सावन आसा सुमे जेजू ख्रिस्त देवाचे शेळी संसाराचे पाप काडलेले. ह्या शेळेच्या जेवणाक आपण मेळिल्ले आमी सर्व सुभागी. म्हाका फावना पूण तुज्या उतरांत म्हाका भलायकी मेळटली.
मोगळा जेजू तूं भोव पवित्र सक्रमेंतांत खरोच हजर आसाय म्हूण हांव पातयेतां. हांव सर्व वस्तू प्रास तुजो चड मोग करतां आनी तुका म्हज्या आत्म्यान घेवंक आशेतां. जेजू, ह्या घडये तुका हांवें पवित्र सक्रमेंतांत घेवंक असाध्य तरी आत्मीक रितीन म्हज्या काळजांत तूं ये. तूं म्हज्या काळजांत आसाय म्हूण पातयेवन हांव तुका वेंगून धरतां आनी हांव तुजे थंय संपूर्ण एकवटीत जातां. जेजू, तुजे तावन केदिकच हांवें वेगळो जावंक म्हाका सोडिनाका. आमेन. हांव तानेलो, हांव भुकेलो, मोगान तुज्या हातान दोशी जालो. ये जेजू मुझे तर, राव जेजू मुझे तर, तूं सगी आसतना नाका म्हाका काय. ये जेजू मुझे तर, राव जेजू मुझे तर, तूं सगी आसतना नाका म्हाका काय. प्रार्थुया. भोव मोगाळ बापा, आमी घेतल्या त्या क्रिस्त प्रसादा वरवीं आमची काळजां निर्मळ कर. अशें तुज्या धर्मदुतां फिलीप आनी जाकोबा बराबर तुज्या पुताक देखून ताका वळखूंक आनी ससनाचे जिबे सोडूंक आमी पावूं. हो उपकार आमी मागता त्या तुज्या पुता जेजूचे नांवे. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसो. सर्वोद्वेदार देव, बाप, पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशीर्वाद घालो. आमेन. वचून येयात क्रिस्ताच्या शांतीन हांव तुमकां धाडटा. देवाची व्हड उपकार. Veta, veta, sumia, tuzo spirit amita, gata, gata, sumia, tu Jesus I amata. Tus mozo dirada, tus mozo samarna, tus mozo dirada. Tus muzo sambalna. Veta, veta, sumia, tuzo spirit amita, gata, gata, sumia, tu Jesus I amata. Mugal puta soven, Aunque Maria Bagi ni waram kam se dewa, amche dusmanantle, bapache, putache, ni povitaत्म्याचे नावी. आमेन.